नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबावणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। 26 ऑक्टोबराक गोंयांत राष्ट्रीय खेळां सर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हस्तुकीं जातले उक्तावण। 10,000 खेळगडे जातले वांटेकार। उक्तावण कार्यावळीत सगळ्यांक प्रवेश उक्तो। गोंय मानव हक्क आयोगाचो अध्यक्ष बेगोबेग नेमात। नेमलो ना जाल्यार सचिवालयाचेर धडक मोर्चाची गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। दक्षिण गोंयांत जावपी बीच व्हॉलीबॉल सर्तीक 19 ऑक्टोबराच्यान जातली सुरवात। 65 देश जातले वांटेकार। खेळां मंत्री गोविंद गावडेची माहिती। सरकारान झोनिंग प्लॅन आडयलो ना जाल्यार पुराय जनता वांगडा येवन करतली आंदोलन। वेळ आयल्यार प्रसंगी सरकाराचो हात सोडपाक तयार, सांगता मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार। दिवचले बाजारांत उज्याची धुमशाणां। एका दुकानांतल्यान दुसऱ्या दुकानांत उजो वचून वट्ट 4 दुकानांक उजो। मध्यान राती मेरेन झुजा पावण्याचेर यत्न करून उजो आटोपात। आनी अपघाती मृत्यूच्या भरपायेक केल्ले अर्ज रोखडेच करतले क्लियर, सांगता येरादारी मंत्री माविन गुदिनो। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंय मानव हक्क आयोगाचो अध्यक्ष बेगोबेग नेमचो ना जाल्यार सचिवालयाचेर धडक मोर्चाची गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। आयोगाचो अध्यक्ष नाशिल्ल्यान 500 वयर केसी प्रलंबीत आशिल्ल्याचो दावो गोवा फॉरवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामतीन केला। की ताबडतोब अपॉइंटमेंट करचे ना जाल्यार एक टाइम फ्रेम पळोवन आमकां सेक्रेटरिएटान धडक दिवची पडटली। आनी उपाय ना, कारण जे करूंक जाय आमी केले। पत्र व्यवहार केले, लेटरां बरयली, रिमायंडर लेटरां धाडली। विधानसभेन आमच्या अध्यक्षान सातत्यान मुद्दो लावून धरलो। विधानसभेन एश्युरन्सूय दिले, पूण आजुनूय काय जायना। सो मागता सरकारा कडेन की ताबडतोब हे करात, अपॉइंट करात, ना जाल्यार काणकोण सारखे इन्सिडेंट आनी खूब कडेन इन्सिडेंट वाडत वतले। कारण खबर आहा न्ही, कोण पळोवपी ना, देर इज नो चेक्स म्हणून, देर आर नो एजन्सीज टू कीप अ चेक। फाल्यां वतले खंय? फाल्यां धरया XYZ कोणे कोण त्रास केलो, गव्हर्मेंट ऑफिसरान त्रास केलो, ह्युमन रायट वायलेशन जालें, वतलो खंय? यू हॅव टू गो टू ह्युमन रायट्स कमिशन। फाल्यां जर तो कोर्टान गेलो, कोर्ट म्हणटलो यू गो टू ह्युमन रायट्स कमिशन फर्स्ट, एंड इफ यू डोंट गेट अ जजमेंट, तुमकां न्याय जर थंय मेळना तुमी आमचे कडेन या म्हणून। पूण मुळाकूच जर ते ना जाल्यार लोकांनी वचपाचें खंय? पूण तुमी विचारात आज मुख्यमंत्र्याक। दक्षिण गोंयांत जावपी बीच व्हॉलीबॉल सर्तीक 19 ऑक्टोबराच्यान सुरवात जातली, अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या। ह्या व्हॉलीबॉल सर्तीक 65 देश वांटेकार जातले, अशेंय मंत्र्यान सांगलां। शुक्रारा चिखले वाठारांत क्रिकेट मैदानाचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। एक खेळ ह्या दराचे एक गोंय राज्य एक मॉडेल स्टेट जावची ह्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा। नॅशनल गेम्साचो जो आज हांगसर उल्लेख जो केलो, इट इज नॉट द ओनली द इव्हेंट किंवा एक नॅशनल गेम्स करून आमकां थांबपाचें ना, तर आमकां बरेच तरेचे अशे स्पोर्टिंग इव्हेंट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटीव इव्हेंट्स किंवा आमकां गेम्स हाडपाचे आसा। आनी ह्या संदर्भान आफ्टर फिफा वर्ल्ड कप किंवा म्हजे ह्यो नॅशनल गेम्स किंवा म्हजें TT वर्ल्ड कप जाल्लें आशिल्लें, आतां बीच व्हॉलीबॉल वर्ल्ड कप जाता। ऑलमोस्ट 65 countries are participating. It is going to start from the 19th October to 22nd October in the south side. Everybody is love within Goa, and that is possible only because of the Goans love. आणि जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आज बरेचशे आमच्या सरकारान किंवा आदरणीय आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर, सध्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री, यांचे हांव आभार व्यक्त करता आसा। जो फ्री हँड आमकां डेव्हलप करपा खातीर किंवा ज्यो काही गोष्टी कामां करपा खातीर दिल्ले आसा, त्या संदर्भात हांव खूब खूब मनापासून तुमचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता। कारण तुम्ही जी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली, गोंयकारांनी जी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली, त्या ऑपॉर्च्युनिटी संदी घेवन आज गोंयकारांक आमी डेलिव्हरी दिवपाचो प्रयत्न करतात। असोच तरेचो मोग, असोच तरेचो तेंको तुमचे ह्यान फुडें आसतलो अशी अपेक्षा बाळगिता। आणि परत एकदा वास्कोकारांचे हांव अभिनंदन करता। आजचो हो ग्राउंड जो आसा तो वास्कोकार आणि बाकीचे आमचे संबंध वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांच्यान वेगळ्या वेगळ्या राज्यांतल्यान येणारे खेळाडू आसा त्या खेळाडू खातीर लोकार्पण करता अशें जाहीर करता। मांद्र्या झोनिंग आराखड्या संदर्भात जनजागृताय सभा जाली।
झोनिंग प्लॅन फाटी घेयना जाल्यार आमी खर पावलां उबारतले अशी शिटकावणी लेगीत पेडणेकरांनी दिल्या. तशेंच पंचायतीचो आनी आमदाराचो लेगीत आमकां तेंको आसा अशें जनताच सांगता. प्रसंगी सरकारांतल्यान भायर सरपाचो वेळ आयल्यार चलता, पण पेडणेकरांच्या वांगडा आसतलो अशें उतर मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिला. झोनिंग प्लॅन फाटी घेवपा संदर्भात मुख्यमंत्र्याक निवेदन दितले. सगळ्या पेडणेकारांनी एकठांय येवचें आनी हो झोनिंग प्लॅन आडावचो असो उलो जीत आरोलकर हाणें मारला. सो मागता तुमचे कडेन की सगळे एकठांय रावया. आयज पेडणेकर एकठांय रावले जाल्यार हे आमचे पेडणे सेफ जातले. खुबशे हांव अजून सांगता म्हाजे आरोप खूब जातले जावनी, पूण जरी म्हाका खंय ब्लॉक केलो हांव ब्लॉक करून दिवचो ना. जर म्हाका केलो जाल्यार हे आंदोलन बंद करून नाका. हे आंदोलन चालू दवरा. हे पेडणेकाराचे आनी पेडणेकाराच्या फ्युचरा खातीर, आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर. कित्याक हांव काय मस्कट, दुबय, कॅनडा वचून रावपाचो ना. हांवें भुरग्यांक म्हाजी भुरगीं धाकळीच रावतलीं आनी तेंचे खातीर धाकटीच कराड मानता. सो म्हाका खंय म्हाजे ह्या गांवांत, ह्या स्थळांत, ह्या पेडणे तालुक्यांत म्हाका रावपाक जाय आनी ह्या सांबाळपाची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाच्या पेडणेकाराची आसा. फुडें सल्ला करपाक ते म्हाका दिसता खंय तरी पावना. तेका लागून म्हाका दिसता सगळ्यांनी उठपाच्या गरज आसा. कित्याक थोडे दीस उरले, 2 म्हयने तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन आनी सजेशनाक ओपन केले आनी म्हाका दिसता खंय तरी 10-12 दीस उरले. आनी आयज जर ह्यो एबियन्साचेर दवरना आनी लोकल बॉडी घेवन ह्यो प्लॅन करना जाल्यार आमी त्रासान आसा पेडणेकार. सगळे पार्टी लिडर्स सगळ्यांक एकठांय येवपाची गरज आयज. आयज पेडणेकार त्रासान आसा. सरकारा कडल्यान जेन्ना तेंको काडून घेतले तेन्ना विधानां स्पश्ट आसतली, ना तर ती फक्त भाशणां उरतली. भाशणां आयकून आमच्यो पिढयो काबार जाल्यात. सरकार वांगडा ना जाल्यार पेडणेकार आमदारा वांगडा आसतले असो विश्वास आरजी पक्षाचो मुखेली मनोज परब हाणें उक्तायला. आमदार लेजिस्लेशन करपाक आसता, म्हणजे कायदो करपाक आसता. जर आमी कायदो करपाक जर आमच्या आमदाराक जर येयनात, तेणी सांगला दितात की मिडिया पासून पोस्ट काडपाक लायले म्हणून, तेजेर प्रेशर आसा म्हणून. कित्याक प्रेशर? जेन्ना लोक तुज्या वांगडा आलेले, ह्या बीजेपी कित्याक भियाले? तूं आमी आसा तुज्या वांगडा. जाय रिजायन त्या हेच्या पासून, त्या सरकाराची भायर सर. हो झोनिंग प्लॅन आतांच्या सरकारान जर कॅन्सल केलो ना जाल्यार पेडणेचे टीसीपी कार्यालय चलचे ना अशें उतर सरपंच अमित सावंत हाणें जनतेक दिला. परंतु हांव तुमकां इतले अश्युरन्स दिता की हांव सुद्दां ह्या गांवचो सरपंच आसा. म्हाजी संपूर्ण पंचायत मंडळ आमदारा बरोबर आसा. तुमी सगळ्यांची तुमकां आमकां साथ जाय, पण तुमकां हांव एक उतर दिता की हो जर झोनिंग प्लॅन प्रेझेंट गव्हर्नमेंटान जर कॅन्सल करूंक ना जाल्यार पेडणे तालुक्याचे टीसीपी कार्यालय आसा पळय, ते कार्यालय चलचे ना. हे तुमचे म्हाका उतर. आमी आमदारा बरोबर आसतले. पुराय पेडणेकार ह्या झोनिंग प्लॅना संदर्भात बरेच चाळवल्यात. सरकारान जर आमची मतां आयकली ना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपाक वेळ लागचो ना अशी शिटकावणी पेडणेकारांनी दिल्या. अमीर आसा ते समजावन घेवपाचे की जो तेणे उल्लेख केलो की आपण ट्रान्सपोर्ट झोनिंग प्लॅन पयलोच आयकता. ट्रान्सपोर्ट झोनिंग प्लॅन खूब महत्वाचो आसा. ट्रान्सपोर्ट झोनिंग प्लॅन कदाचित हांगासरल्या रियल एस्टेटाक खबर नासतलो, कारण आमकां वेगवेगळ्या प्लॅनिंग झोन खबर आसा. जेन्ना इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता तेन्ना ट्रान्सपोर्ट प्लॅनिंग झोन आसा ही अत्यंत गरजेची गरज आसा, कारण तेका ओव्हरऑल ट्रान्सपोर्टेशन आसता. म्हणजे जे हांगा कार्गो हब म्हणटा एअरपोर्टाक, जेन्ना कार्गो हब म्हणटा तेन्ना आमी पनवेल सुविधा सत्नाज आनी उजव्या बाजूक पळयल्या जाल्यार असंख्य कंटेनर उबे आसतात. पण ते हांगासर आमच्या हायवेचेर उबे आसतले काय कितें? म्हाका दिसता की हांव सरीत म्हणटा, लिडरशीप इज नॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, लिडरशीप इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. हे आमचे जे इलेक्शन आसा, लिडरशीप जे आसा ते इलेक्शना पुरतेच आसा. आयज पळोवंक गेल्यार आमी फुडल्या जनरेशना खातीर, पिढये खातीर काम करता. आमी जे हांगा सगळे जमलेले आसा ते आमच्या भुरग्यांच्या खातीरूच करता काम, म्हणून आमी सगळे हांगा आसा. म्हणून तुमकां इतलेंच सांगता, जी ही आमची सगळ्यांची, फक्त पेडणेकारांची न्ही, तर ही जीत जावन आसा संपूर्ण गोंयकारांची जीत जावन आसतली. आनी त्या खातीर तुमी येताले अपॉइंटमेंट घेतलो आसा. जरी तर मुख्यमंत्रीचे उलाव फेल जाले जाल्यार ताका याद करून
गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. दिवचले बाजारात राती उसरा उज्यान धुमशाणां घातली. एका दुकानांतल्यान दुसऱ्या दुकानांत उजो वचून वट्ट 4 दुकानांक उजो लागलो. मध्यान रात्री मेरेन झुजा पावण्याचेर यत्न करून उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक आनी थळाव्यांक येस मेळ्ळें. ह्या उज्याक लागून वट्ट 1 कोटी लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. दिवचले बाजारात बेरेस्तारा राती कपड्यांचे मेळून 2 दुकानां पुराय जळ्ळी, जाल्यार हेर 2 दुकानांक उज्याचो हुलोप बसलो. पोरण्या बाजारांतल्या कॅफे ममता फुडल्यान आशिल्ल्या हाळयेंतल्या बांदेकर हांच्या कपड्यांच्या मेळून लायनींत आशिल्ल्या 4 दुकानांक उजो लागलो. बेरेस्तारा राती उसरा घडिल्ले हे घडणुकेक लागून एकूच आकांत आयलो. खबर कळटकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारली. मध्यान राती मेरेन झुजा पावण्यार यत्न करून उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी येस मेळयले. ह्या कामांत लोकांनी मजत केली. मजत कार्या खातीर दिवचले फायर स्टेशनाचे 2 बंब, जाल्यार पणजे, म्हापसा, फोंडा आनी वाळपय अशे वेगवेगळे कडले मेळून 6 बंब उजो पालोवपा खातीर हाडचे पडले. शॉर्ट सर्किट का हेर कारणांक लागून उजो लागलो ते स्पश्ट जावंक ना. मजगती उज्याची खबर कळटकीच आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें बाजारांत धांव मारली. उपजिल्लोधिकारी कासकर, मामलेदार परब हांचे सयत उजो पालोवपी दळाचे तशेंच पोलीस अधिकारी, नगराध्यक्ष, नगर सेवकूय घडणूक थळार पावले. आमकां कॉल आयले बिचोली फायर स्टेशनाचेर एक शॉप उजो लागलो म्हणून बिहायंड गांवडणकर हॉटेल बिचोली. इमिजिएटली म्हणजे म्हाका दिसता 5 मिनटां सुद्दां लागून नासतली. 5 मिनटां पयलीं आमचो बिचोली फायर स्टेशनाचे स्टाफ हांगा पावले. आनी जेन्ना तांणी पळयलें की हो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा, आजूबाजू खुबशीं दुकानां आसा, ओल्ड बिल्डींग आसा आनी हे सगळे एस्पेक्ट तांणी स्टडी करना फुडें उजो खंयच्याय मोमेंटार स्प्रेड जावंक शकता, कित्याक भितर खूब कंबस्टिबल मटेरियल आसा, लाकडाचे सगळे फ्लोरींग रुफींग आसा, हे सगळे मतीन घेवन तांणी रोखडो बिचोली फायर स्टेशना वयली दुसरी गाडी इमिजिएटली हाडली. जेन्ना आमी आमच्या मेन कंट्रोल रुमांतल्यान सिच्युएशन एसेस केलें तेन्ना आमकां अशें दिसलें की अख्ख्या मार्केट कॉम्प्लेक्साक खंयच इजा जावची न्हय, खंय चड व्हडलो हो इन्सिडंट जावचो न्हय, उजो सगळे कडेन स्प्रेड जावचो न्हय, हाका लागून आमी म्हापसा फायर स्टेशन, पणजी फायर स्टेशन, पोंडा फायर स्टेशन आनी वाळपय फायर स्टेशन हांगच्यान इमिजिएटली रेनफोर्समेंट धाडलो. आनी इतले सगळे आमच्या 6 गाडयो हांगा अवघ्या एक 30-35 मिनटाच्या अंतरा भितर सगळ्यो गाडयो पाविल्ल्यो आनी तांणी पावून हो उजो जो आसा तितलोच म्हणजे ते एक जे रेडीमेड गार्मेंट्स कपड्याचे साडयांचे जे दुकान आसा तितले दुकाना पुरतो रेस्ट्रिक्ट केलो. ताजे सायडीक एक मसाल्याचें दुकान आशिल्लें तें बी जळलेलें आसा आनी ताज्या सायडीक एक युटेन्सिल्स जे आयदनाचें दुकान आसा तें पार्शियली जळलेलें आसा. ताज्या फाटल्यान जे गांवठणकार हॉटेल आसा त्या हॉटेलाच्या किचनाक मातशीशी जळ बसलेली आसा आनी एका रुफाच्या अंडर ही सगळी क्लस्टर आसा दुकानाची, वेगळी टायपची दुकानां आनी वेगळो क्लस्टर आशिल्ल्या कारणान वयल्यांतल्यान जो उजो आनी उज्याचे फ्लेम्स आनी जी हीट आनी धुंवर हो जो स्प्रेड जालो ताका लागून सगळे दुकानवाल्यांनी आपलो माल जो आशिल्लो तो भायर काडलो. कांयच ना, होपफुली जर ताजे इन्शुरन्स आसा तर तो क्लेम करूं शकता. इन्शुरन्स ना तर अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट क्लेम जाता. सो हांव एस्टिमेट लॉस करता ह्या जर दुकानांचो त्यांचं जर फायर हे आसा इन्शुरन्स आसा जाल्यार तांकां सगळे इन्शुरन्स मेळटलो. बट अनफॉर्च्युनेटली ना जाल्यार जितके आमी जे आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान तितले हांव तांकां मदत करूं शकता ती हांव तांकां डेफिनेटली करतलो. कित्याक हांव पर्सनली पळयलां तांचे सगळे गेला, स्पेशली त्या कपड्या दुकानाचे आनी त्या मसाल्याचे सगळे तांचे जळोवन गेले, कांयच त्या दुकानांनी रावंक ना. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा की अशें परत जावपाक जायना. म्हणजे एक तर मार्केटाक आमचो CP आसा हांगाच आसा तो CP आसा तांकां आनी कावन्सिलाक रिक्वेस्ट करता की एक हायड्रंट हांगा जायो आनी दुसरे जे भायर घालून अशें प्लास्टीक करता त्याच्यामुळे रस्तो ब्लॉक जाता ते जावपाक जायना. आनी हे सगळें आमच्या खातीर बरें. कोणी म्हणजे आमकां सगळ्यांनी धंदो केल्लो जाय पण सेफ्टी देवाची ती शांतादुर्गेची कृपा मागता की दिसाचे न्हय कोण मनशाची हानी जावंक ना. सो आमकां राती जेन्ना आमी हांगाच्यान 8:30 सुमार बंद करून आमी दुकान गेले आमचें
10:15 आमकां फोन येयलो आमच्या फ्रेंडाचो तूं अशी जागा यो. सो येयले पळयताले तेन्ना सगळे भितर उजो पेटलेलो. सादारण हेडीक 5 ते 6 लाखाचे फर्निचर बीन धरून असो नुकसान जालां असो अंदाज आहा. काल 10:15 सुमार आमकां कॉल येयलो आमी तेजे उपरांत येयले हांगासर. तर आमचें शॉप हांगासर ओपन केल्लेलें आसलें आनी भुरगे आसले ते थोडेशें सामान काडटाले. वयर जो लागलेलो आसा त्या कारणान भुरगे भितरूय वचपाक म्हणपाक लागले. थोडे वयताले बीन थोडे मातशे भिवपाकूय लागले. त्या कारणान सगळो माल काडूंक पावना. तेन्नाच एकदम सुरवात जाली उजो लागपाक. आनी सांगपाची गजाल म्हटल्यार चवथीच्या टायमार वयलो कंटिन्यू जो म्हाल हाडलेलो तो तसोच आहलो. सेल तितलो जावना. आनी काल बिरेस्ताराक राती दिवचलच्या पोरण्या मार्केटात भिरांकू उजो लागपाची घडणूक घडली. तो उजो नेमको कसो लागलो ते अजून स्पश्ट जावना. शॉर्ट सर्किट काय हो हातपात ते रोखडेच कळटले. हे विशीं फुडलो तपास चालू आसा. नेमकी कितली नुकसाणी जाल्या ते विशीं रोखडीच म्हायती कळटली असे संकेत उजो पालोवपीक दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शुभम सावंत. अपघाती मृत्यूच्या भरपायेक अर्ज करप्यांचे अर्ज रोखडेच क्लियर करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. आग्नेल तंत्र शिक्षण संकुलात 12वो रस्तो सुरक्षा सप्तक सुवाळ्याचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री माविन गुदिनो उलयताले. Whatever cases are remaining, they are already processed. Each and every case, all are going to be given compensation. They were not being given because they said you have to first apply within 6 months, then you have to apply within 1 year. Now we have removed all those restrictions. Whichever cases people applied, all are going to get. Within I think 2 weeks, I will be clearing all that. देव आणि धर्म वाचलो जाल्यारूच देश वाचतलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांक लागून हिंदू संस्कृती तिगोवन उरली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. शिवशौर्य यात्रेक दिवचले येवकार दिल्या उपरांत जाल्ले जाहीर सभेत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत शेकड्यांनी शिवमोग्यांक संबोधीत करतना उलयताले. शिवराज्य अभिषेकाक 350 वर्सां जाल्ले खातीर शिवशौर्य ही यात्रा राज्यभर सुरू केल्या. बेरेस्तारा सांजे ही यात्रा दिवचले पावली. यात्रा पावतकीच छत्रपती शिवरायांचो एकूच जय जयकार जालो. आणि देश आपण म्हणतोय की जर देव वाचला तर धर्म वाचेल आणि धर्म वाचला तरच देश वाचेल. आपण म्हणतोय की ज्यावेळी म्हणजे गोवा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, गोवा आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा अतूट नातं आहे. सगळ्यात अगोदर जर या ठिकाणचं देवाला वाचवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेलं आहे. म्हणूनच तर आपण या ठिकाणी हिंदू संस्कृती, या ठिकाणची धर्म आपण जर जिवंत कोणामुळे ठेवू शकलो असेल तर तो फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यामुळे. ज्यावेळी तिच्या पोर्तुगीज दुर्मिळ राजवटीच्या काळात इथली देवळं उद्ध्वस्त केली जात होती तेव्हा स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराज इथं आले आणि त्याने जेव्हा आपण सप्तकोटीश्वरांचं मंदिर पुनर्स्थापना केली आणि पोर्तुगीजांच्या बरोबर केलेला करार हा आजही इतिहास आहे. आपण म्हणतोय की यापुढे कुठल्याही हिंदूंचं धर्मांतर होणार नाही, कुठल्याही एखाद्याही मंदिराचं उद्ध्वस्त केलं जाणार नाही. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेला करार. त्यामुळं पोर्तुगीजाने त्यानंतर हिंदूंची देवळं नष्ट करणं थांबवलं, हिंदूंचं धर्मांतरण करणं थांबवलं. म्हणून ही जी संस्कृती आहे जिवंत राहण्याचं काम जर राहिलं असेल तर ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुळे. आणि त्यांच्यानी सदा जी टॅलेंट असतात, जी नॉलेज असतात, जी खऱ्या असतात हाका प्रोत्साहित केला. त्यांच्यानी त्यांनाच आपल्याला त्याचा मंत्र आहे तर त्यांना त्यांनी भेदभाव करून नका असतील म्हणजे फक्त हिंदूच असते असे नाही तर बाकीच्या धर्माचे असते. येतो जर की जे खऱ्या बरोबर
प्रोत्साहित करते असते. आज कदाचित त्यांचे जर हे आम्ही सगळे जर थोडे जर गुण त्यांचे आम्ही जर फॉलो केले तर आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनात आमचा गुण तर बरे चालते, पण सामाजिक जीवनात सुद्धा आमचं गोय म्हणा, भारत देश म्हणा खूप प्रॉस्पर जाते. गोंय राज्य राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजक आशिल्ल्यान सगळ्या खेळा प्रकारांनी गोंयच्या खेळगड्यांक वांटेकार जावपाची संद मेळ्ळ्या. आता पदकां हाडपाचें काम खेळगड्यांचे अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. who are going to participate on behalf of the Goa, we have not हम लोगों ने उसको कुछ कमी नहीं किया है. जितना एसोसिएशन ने मांगा था उतना हम लोगों ने दिया है और अभी जो लॉरल्स और मेडल्स लाने का जवाबदारी है वो हमारा एथलेट्स का है, प्लेयर्स का है. खंचे असोसिएशन फीडबॅक मेळ्ळा खंचे एसोसिएशन actually every association is going to say I am going to win there, but the day will come to know that how much medals the Goa has got. Till today, because of these preparations, I am not involved in this preparation camp. But from Sunday onwards, I am also going to visit to each and every association. But tomorrow, I fixed a meeting with the associations, their secretaries, and the president at around 4:30 p.m. Almost 35 teams is going to participate in the national games. जितना associations गोवा में है और जितना players वो discipline में खेल रहे हैं, उन सभी को हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दिया है. एंड बीइंग गोवा इज अ होस्ट सिटी, वी हैव गॉट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन ईच एवरी डिसिप्लिन. सेक्स स्कॅन्डला उपरांत भाजपाचो मंत्री गोंयांत भांगराच्या तस्करीत शामील आसा असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीन केला. गोंयांत फाटलीं कांय वर्सां भांगराच्या बिस्किटांची तस्करी चालू आसा. भाजपाचो एक मंत्री आनी ताचे सोयरे ह्या प्रकरणात शामील आसा असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. काँग्रेसीन पुराव्या सयत मंत्र्या आड महसूल गुप्तचर खात्यात कागाळ नोंद केली. मुखेलमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून मंत्र्याचेर चाबूक मारपाची गरज आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. इन्व्हेस्टिगेट करताले ऑलमोस्ट अबाउट 5-6 महिने पयलीं रिगार्डिंग सम करप्शन आनी रिलेटेड टू सम अदर फील्ड, आनी करता करता सडनली वी स्टंबल्ड, चुकून आमकां एक ट्रेल मेवली wherein ministeracho personal staff including immediate relatives frequently foreign country travel करताले, especially Dubai, and थंयसान येताना ते गोल्ड बिस्किट्स हाडटाले. जशें आतां प्रेसिडेंटान सांगला, आमच्या प्रधानमंत्रीने सांगले काला धन वापस लाएगा. काला धन आ रहा है वापस, but in a very clandestine manner, and there is a parallel economy जी चालू आसा इंडियेक पैकी. आम्ही जेन्ना म्हणटा इंडियन रुपी इज फॉलिंग vis-a-vis द डॉलर, ह्या कारणाक लागून कित्याक पॅरलल इकॉनॉमी चालू आसा, ब्लॅक मनी चालू आसा, अशें ते भांगर हाडटात भितर आनी एक खुल्ली आम ते करताले. आम सादारण तुका आनी म्हाका एक वस्त हाडपाक आमी डिक्लेअर करची पडटा एअरपोर्टार, नाजाल्यार आमच्या फाटल्यान लागता. एक वस्त भायर हाडपाक इट इज इम्पॉसिबल. सो हो मिनिस्टराचो स्टाफ ह्यो गोल्ड बिस्किट्स कशे भायर हाडटाले. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. 26 ऑक्टोबराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर फातोर्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर ह्या खेळा सर्तीचें उक्तावण जातलें. 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त अंदू गोंयांत 26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर ह्या काळात आयोजित केल्या. गोंयच्या 28 वेगवेगळ्या सुवातींचेर ह्या सर्तीचे आयोजन जातले. 43 प्रकारचे खेळांचे 750 इव्हेंट्स ह्या वरवीं जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिल्या.
हे वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले. ह्या ओपनिंग सर्वच्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे ओपनिंग करपा खातीर गोंयांत येता. समेस्त गोंयकारांच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वागत करता. ओपनिंग सेरेमनी आमच्या फातोर्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ह्या स्टेडियमाचेर जातलो 26 तारखे दीस 6:30 वरांचेर. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्या जाग्याचेर पावतले. टोटल स्टेडियमाची कॅपॅसिटी आसा 12,000. आमी भुरग्यां खातीर एंट्री सगळ्यां खातीर फ्री आसा, बट एंट्री खातीर इन्विटेशन कार्ड्स आसतले. भुरग्यां खातीर बँड्स आसतले. ते बँड्स पयलीं दिले वयतले ज्या ज्या भुरग्यांक पार्टिसिपेट जावपाक जाय. तेका लागून म्हणजे जे ऑलरेडी ऑर्गनायझेशनान आसात ताच्या खातीरय बी आनी जे कोणाक पार्टिसिपेट जावपाक ताका बँड्स दिले वयतले. बाकीच्या सगळ्या जाणांक आमी तेजे इन्विटेशन कार्ड जे आसा ते दितले. हेजे ब्रॉडकास्टिंग दूरदर्शन, OTT आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर टोटल ब्रॉडकास्टिंग केल्या वयतले. आमकां आमचें म्हणणें आसा की 12,000च्या पेक्षा चड लोकांक हो इव्हेंट पळोवपाक जाय. तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळेच जाण आपल्याक पासीस मेळचे, सगळेच जाण येवपाक बरें ती नॉट पॉसिबल. इतक्या लोकांक आमकां ते एकोमोडेट घेवपाक शकना आमी. म्हणून तो हो इव्हेंट जो आसा ही ऑल टुगेदर लायव्ह स्क्रिनींग, आमी हो इव्हेंटाचें लायव्ह स्क्रिनींग जवळपास 10 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर करपाचें थारायलां. तितून करून जवळपास 2.5 लाखाच्या पेक्षा चड लाख लोक म्हणजे टोटली आमचे 10 वेगवेगळे प्रॉमिनंट प्लेसीस, रवींद्र भवन्स आसतली किंवा बाकीचे इंडोर स्टेडियम वेगवेगळे थंयसर करपाचें थारायलां. वेगवेगळे स्पोर्ट्स असोसिएशन्स ओके हांचे कडेन वेगवेगळे हे इव्हेंट लोकांक व्हर्च्युअली लायव्ह पळोवपा खातीर म्हणजे सगळेच जाण फातोर्डा येता. कोण म्हापसा आसतलो, कोण पेडण्यार आसतलो, कोण काणकोण आसतलो, बट थंयसर लायव्ह इव्हेंट हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर येता आसतना हो पुराय इव्हेंट हो लायव्ह पळोवपाची संद जी आसा ती सगळ्या जाणांक आमी अवेलेबल करतले. इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम 26 ऑक्टोबर ह्या दिसा जातलो. ऑफिशियली गेम्स आसा 26 ऑक्टोबर टू 9 नोव्हेंबर हाज्या पर्यंत चलतले. थोडे इव्हेंट 1-2 इव्हेंट फक्त 26 ऑक्टोबर हाज्या पयलीं जातले. 2-3 इव्हेंट, बाकीचे सगळे इव्हेंट 26 ऑक्टोबराच्या उपरांत जातले. कारण काही टेक्निकल आणि ग्राउंड हाज्या खातीर थोडे इव्हेंट आमकां पयलीं करचे पडटा. बट वन्स द प्रायम मिनिस्टराचें इनॉग्रेशन 26 ऑक्टोबराच्या उपरांत फूल फ्लेज बाकीचे सगळे इव्हेंट 9 नोव्हेंबर पर्यंत चलतले. आमी 28 व्हेन्यूचेर ह्यो गेम्स ज्यो आहा पळय 28 वेगवेगळे कडले बारीक बारीक व्हेन्यूज आमचे सगळे सिटीनी जे आसा ते 28 व्हेन्यूचेर आमी करता. 43 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स आमी करता आनी इट 750 इव्हेंट म्हणजे फाटले 36 डिसिप्लिन्स जाल्यो. हे 43 डिसिप्लिन्स आमी खेळयता. आतापर्यंत नॅशनल गेम्सान इतके डिसिप्लिन्स केन्नाच जावंक ना. तितक्यो डिसिप्लिन्स आमी आमच्या नॅशनल गेम्सान करता. इट इज अ वर्ल्ड रेकॉर्ड. 5 disciplines will be played before opening ceremony. We are well prepared and we are damn confident of hosting successful national games in the state of Goa. Hosting the national games is not only the event management only for that particular period of time, but we are targeting tourism. That means our Goa should be culturally it is rich. Tourism aspects are concerned. You all know that Goa is shining in the world level, and definitely my Goa should be a sporting state where culture, tourism and sports will come together to take my state or the Goa at a very greater heights. फाटल्या कांय वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार गोंयांत वेगवेगळ्या खेळा सर्तींचे आयोजन जाता. ताका लागून गोंय हे स्पोर्ट्स टुरिझमाचे केंद्र जातले अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक प्रवेश फुकट आसतलो. नोंदणी केल्ल्या मनशांक निमंत्रण पत्र तशेंच हाताक घालपाचे बँड दितले. सुमार 12,000 लोकांक हो सुवाळो प्रत्यक्ष हजर रावन पळोवपाक मेळटलो. टेक्निकल ऑफिसर इज 4,714 टेक्निकल ऑफिसर्स जे आहा पळय ते जॉईन जातले. आतापर्यंतच्यो नॅशनल गेम्स वेगळ्यो कश्यो तर हांवें जशें सांगलें तुका की 43 डिसिप्लिन्स आतापर्यंत इतल्यो डिसिप्लिन्स केन्नाच जावंक ना. कॅटेगरी 750 आतापर्यंत एथलेट्सचो नंबर आमी 10,000 क्रॉस केले. तोय बी आसा. हितून वॉटर स्पोर्ट्स हे 5 वॉटर स्पोर्ट्स हे जाता. आतापर्यंत इतके जावंक नाशिल्ले. त्याच बरोबर आमी सातत्यान की इंडिजिनियस स्पोर्ट्स 8 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स आसा. भितर योगासना, लगोरी,
गटका सॉरी आणि कालेरी पायटू इट इज केरळ गेम स्पे मार्शल आर्ट्स मल्लखांब कबड्डी आणि खो खो हे जे आसा पयलीं इंडिजिनियस स्पोर्ट्स हे जे आसा हे गोंयांत जातले आमी सातत्यान गोंय ही टुरिजम म्हणून पळयता आणि त्याच्याच खातीर इट इज इंटिग्रेशन ऑफ द टुरिजम आणि स्पोर्ट्स हे क्रेडीट धरून आतापर्यंत गोंयांत वेगवेगळे इव्हेंट लुसोफोनिया गेम्स 2014 फिफा अंडर-17 2022 जाले वर्ल्ड विलेज टुर्नामेंट 22 जालो वर्ल्ड टेबल टेनिस टुर्नामेंट 23 जालो आणि ISL सध्या चालू आसा त्या खातीर गोंय हे तशें स्पोर्ट्स टुरिजम म्हणूनय बी नावारूपाक येता लोक गोंया कडेन स्पोर्ट्स टुरिजम म्हणून अट्रॅक्ट जाता थोड्या दिसांनी आयर्नमॅन आसा त्याच्या उपरांत वेगवेगळे बीच व्हॉलीबॉल आसा अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इव्हेंट्स सातत्यान आमी सपोर्ट करता आमी होस्ट करता गोंयांत स्पोर्ट्स टुरिजम डेव्हलप जावचें ताज्याय खातीर आमी सातत्यान गोंय सरकारचो तेंको सातत्यान तांकां आमी दिता. वर्षा आश्वेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुहाना पाव भाजी मसाला के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल